राजकारणात तकलेत झेल आणि तोंडात साखर हे तत्व खूप महत्वाचे। गावडे ढवळीकार संघर्षात हेच तत्व पाळपाक गोविंद फेल गेलो काय हाचेर चर्चा सुरू जाल्या। दुसरे वटेन गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या निर्णयाचेर ताचो प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकाराची मात सादूर आणि परिपक्व प्रतिक्रिया। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। आयज फाल्यां करून निमणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंद गावडेक बुधवार आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो। पुटाच्या कार्यावळीत गोविंदान केल्ले विधानां ताचे सामकीच आंगलड आयली। गोविंदाक काडून उडयले उपरांत प्रियोळात लोकांनी माराणूय मारले। ह्या सगळ्याचेर ताचो राजकीय प्रतिस्पर्धी दीपक ढवळीकार कितें उलयता हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली। मात दीपकान सादूर आनी तितलेच परिपक्व राजकीय प्रतिक्रिया दिल्या। गोविंदाक काडप हो तांच्या पक्षाचो निर्णय, आमी उलोवपाक शकनात। मगो भाजप युती फुडाराकूय तिगून उरतली म्हूण दीपक सांगता। लोकांनी माराण मारले ताचेर दीपक म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना। बघा, तो त्यांच्या भाजपामध्ये त्यांच्या पक्षाचा विषय, तो आमचा विषय नाही आहे आणि आम्ही त्याच्या युतीमध्ये आहोत आणि युतीचं सरकार पुढं आम्ही दोघांनी मिळून आम्ही युतीचं सरकार पुढं नेणार आहोत। आणि तो विषय आमकां घालना ना, पक्षाचो तो विषय आसा, भारतीय जनता पक्षाचो विषय आसा आणि ते कशें ते हाताळटले त्यांच्या आमच्या हेतून कांय नो कॉमेंट। सो राती अशें आयकलां की राती खूब फोगोट्या माराण पेटले, सो कितें लोकांक बरें दिसलें अशें कितें आसा? तुमचे कडेन कोणी कॉन्टेक्ट केला बी? म्हाका कोणी कॉन्टेक्टूय करूना आनी हांव नाशिल्लो जागा। हांव जेन्ना 8 सव्वा 8 आयलो घरा कडेन तेन्ना हांवें न्यूज पळयली, फोन सुद्दां फोन आशिल्लो तेन्ना न्यूज पळयली की अशें अशें जालो। पूण मागीर ते म्हाका कोणीच कळोना। काल सकाळीं जेन्ना पेपर आयलो आनी वॉट्सॅपार जेन्ना 2-3 हे आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें। उकल्ली जीब लायली टाळ्याक हो गोविंदाचो गुण, ताकाच बादलो म्हूण सगळे जाण आतां जाहीर उलोवपाक लागल्यात। दुसरे वटेन ताचे राजकीय प्रतिस्पर्धी ढवळीकार मात परिस्थितीचो आढावो घेत आनी फुडाराची राजकीय गणितां मतींत दवरून सादूर आनी राजकीय नदरेन परिपक्व विधानां करतना दिश्टी पडटात। राजकारणात तकलेर झेल आनी तोंडात साखर आसपाक जाय अशें म्हणटात ते बेठेच न्ही, हे गावडे ढवळीकार संघर्शांत स्पश्ट दिसून आयलां इतलें मात खरें। गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी।